राज्यात 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती 48वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जावपाचो आसा. ह्या खातीर राज्यात नेटान तयारेक सुरवात जाल्ल्या. तशेंच ह्या वर्सा थळाव्या फिल्मां खातीर खासाक सोय आसा म्हण गोंय मनरिजवण संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी सांगलां. RD एक्सपो खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्सल रॉड्रिगीस आनी निलेश परवार. There are many things happening. आता EIGच्या सायडीन जर कळलं वी हॅव अनाउन्स रिसेंटली बायोस्कोप विलेज जे आमचे किंगफिशर विलेज पयलीं जाताले आर्ट पार्क आशिल्ले पळोवन ते आमी बायोस्कोप विलेज करता आनी थंय फर्स्ट टायम इन्फ्लेटेड थिएटर हो नवो कॉन्सेप्ट आयला. महाराष्ट्रान बी पयलीं ते तंबू सिनेमा म्हूण आशिल्लो दीज आर हायटॅक तंबू म्हूण. देर आर इन्फ्लेटेड बिग थिएटर्स अरावंड 150 to 200 सिटींग कॅपॅसिटी आनी AC आणि 5.1 साऊंड सिस्टम जस्ट लायक यू आर वॉचिंग इन इंडिया. तशें हातून 4 मोस्टली फॉर द नॉन डेलिगेटी लोक वचपाक शकतले. भुरग्यां खातीर सिनेमा आसतलो. आमी मुद्दम डेट वर्क करता म्हणजे भुरग्यांक बरे भशेन येवन सिनेमा पळोवपाक मेळटले आमच्या हॉलिडेजान. प्लस खूब एक्टिविटीज आर्टिस्ट येतले व्हडले सेलिब्रिटीज आर कमींग. देर आर इंटरव्यूज हॅपनिंग इवनिंग टायम. मागीर देर इज गोंयचें जेवण सगळें थंय मेळटलें पळोवपाक. देर आर अदर एक्टिविटीज वील ऑल्सो परफॉर्मन्स एरिया आसा. कोणा जाय तेणी येवन थंय बाबा प्रॅक्टीस आमकां अशें दोग तीग जाणांचे फोन आयला ना ना म्हाका फक्त जागो दी आपूण येवन मॅजीक करता कोण आपूण सिंगींग करता पूण देर इज नो बीग बँड ग्रुप्स आर गोईंग टू परफॉर्म इन दॅट एरिया. म्हणजे ह्या हातून जवळ जवळ 80 फिल्म्स आसतली. ओवरऑल थंय जवळ जवळ 200 फिल्मां हातून इफी सेक्शनान 200 फिल्मां आसा. जवळ जवळ 82 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटींग जे आमकां लास्ट मेनी सिने स्टार फिल्म स्टार हॉलिवूड एंड बॉलिवूड आर गोईंग टू बी देर. That is the difference. Inaugural almost confirmed. ना अजून कोणूच कन्फर्म जावना सगळे. आणि सी दॅट इज हे ऑफ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री काय ताजेर हांव उलोवपाक बिकॉज दे वील अनाउन्स. But by this time, other hardly any days will all things are put in place. Everything is in place. Everything तुम्ही काम चालू जालें ते पयलें आसतलें. सो सदांपेक्षा बेगीनूच सुरू जाला. एक्चुअली 12-13 तारखेर सुरू जातालें. सो दिस टायम यू मस्ट हॅव नोटीस आमचो एक रेडी जाला. नाव डेलिगेट रजिस्ट्रेशन जे आमी सगळ्यांक कार्ड 15 तारखेच्यान दिवपाक सुरू करतले. कळ्ळें दॅट इज अंदू खुबश्यो गोश्टी ऑनलायन अवेलेबल आसतल्यो. शेड्यूल हें सगळें ऑनलायन पयलीं अवेलेबल आसता. एज अ फिल्म मेकर योरसेल्फ इनिशिएटीव फॉर कोंकणी मराठी कशें आहा? सी बरें आसा. फक्त फिल्म कमी आयली. सो एक्चुअली तशें म्हणल्यार 2 फिल्मां आयली आनी बाकीचे 5 डॉक्युमेंटरी आयले. जातले ज्युरी मेंबर्सान 3 डॉक्युमेंटरी सिलेक्ट केल्यो आनी 2 फिल्मांतली एक फिल्म कुशीन म्हणलें कित्याक तें कोंकणीन नाशिल्लें. गोंयान केलां. 1-2 डायलॉग कोंकणी आसा म्हणून ते कोंकणीन जायना ताका लागून ते कुशीन गेले. इट वॉज अ गूड फिल्म. सो तांचें चल्लां आतां बाकीचें. पूण बाकीचें सदां भशेन गोवा सेक्शन चालू दवरलां. इट इज टू प्रमोट गोवन सिनेमा. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफी बट इट इज अ सेक्शन अंडर EAG गोवा सेक्शन म्हणून ड्युरींग इफी. कळ्ळें. सो तें एक जाता कितें तातूंतल्यान एक गोंयान सिनेमा जाता बऱ्यांतलो बरो हो दाखोवपाचो एक चान्स सगळ्या प्रोड्युसरांक एक्टर्सांक बरें काम करता मेळटा. ह्या खेपी कंटेंट आनी स्टार प्रेझन्स कळ्ळें हाका खूब म्हत्व दिलां. बरी फिल्माक खूब म्हत्व दिलां. सो ऑल दीस एक्टिविटी जातल्यो. फुटपाथा वयल्यो फक्त एक्टिविटी ज्यो जाताल्यो फूड स्टॉल त्यो आमी सगळ्यो त्यो आर्ट व्हरता. कित्याक हायकोर्टा प्रमाणे डिसिजन प्रमाणे आमी ती करपाक शकता. सो देर वे फुटपाथ वील बी फ्री फॉर पीपल.